कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। कारवार तालुकाची होड जात्रा अशे प्रख्यात आशिल्ली कद्रा महामाया देवीली जात्रा बुधवार आणि ब्रेस्ताराक जायत आसा। मंगळवार दिवस श्री महामाया देवील्या जात्रोत्सव जावच्या जाग्याचेर होम हवन जाले। तशेंच पालखी मिरवणूक मार्फत कद्रा सिंगेवाडीच्यान श्रीदेवीक गद्दुगेचेर हाडले। बुधवाराक भक्तां कडच्यान विविध सेवा स्वीकारले। जात्रेचो प्रमुख दिवस जावन आशिल्लो बुधवार सकाळीच्यान श्री महामाया देवीक धार्मिक विधी विधान पूर्ण जाले। सार्वजनिक भक्तां कडच्यान विविध सेवा स्वीकारले। हजारांची संख्येत येयिल्ल्या भक्तान श्रीदेवीले दर्शन घेवचे बरोबर देवीक आपली सेवा अर्पण केले। काही भक्तान तुलाभार सेवा अर्पण केले। तशेंच बुधवार रात्री इतर विधी विधान पूर्ण जातले। ब्रेस्ताराक परत पालखी मिरवणूक मार्फत श्रीदेवीक सिंगेवाडी देवस्थानात वचून पूजा आणि इतर धार्मिक कार्यक्रम जातले आणि हो जात्रा महोत्सव संपन्न जातलो। महामाया देवस्थान सिंगेवाडी वर्ष पांडव पंचमीचो जात्रा जाता। वर्ष जात्रा जाल्यार पयले दिवस 7 तारखेर 7 तारखेर होम पालखी थंयच्यान येवन होम हवन जावन रिटर्न वयता थंय देवस्थान वयता। सप्तशती जावन थंय पयस रावन फाल्यां वयले 5 तारखेर फाल्यां वयले जाले 5 सुट्टा थंय येवन घरसभा शास्त्र होता ते शास्त्र केले ते लोकांना देवाने होता देवाने गोवा बॉम्बे जो तुमच्यान आपण सुरवात येऊन ती आई सगळ्याला काम करून देतात आणि आई सगळ्या सहकारी देतात आणि ते जास्तीत तुका मिळणारा आणि वरपर जास्त काय ना सांगते म्हणल्यार खूप वेगळा त्यांनी तुमच्या
जेवण दर्शन घेऊन येता का नाही? सिद्धापूर सरकारी आस्पत्रेच्या वैद्याविरुद्ध सार्वजनिकांन आज स्ट्राईक केलो. सिद्धापूर सरकारी आस्पत्रेसमोर जमिल्ले स्थानिक नागरिकांन वैद्याधिकारी विरुद्ध स्ट्राईक केले. सरकारी आस्पत्रेचे डॉक्टर्स सार्वजनिका बरा सारखे व्यवहार करनात. सगळी इलाजाक ऑपरेशनाक पैसे दिवची परिस्थिती आसा. डॉक्टरानच ही सगळी दर फिक्स केला. असली व्यवस्था सरकारी आस्पत्रेत नाका आणि सार्वजनिका खंयच्यान पैसे घेवचे वैद्याधिकारी विरुद्ध क्रम घेवूंक जाय अशें आग्रह केले. ಒಂದು ಹೆರಿಗೆಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದುಡ್ಡು ನಾನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಲ್ತು ಬಂದಿರೋದು ಕೂಡ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟೆ ಕಲ್ತು ಬಂದಿರೋದು ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಡವರ ಗತಿ ಏನಾಗಬೇಕದು ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಫಿಯಾ ಆಗಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಸತ್ತೋದು ಇದೇ ನಮ್ಮೂರಿನ ಮಹಿಳೆ ಸತ್ತೋದು. ಇವತ್ತು ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಉಳಿತಿತ್ತು. ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು? ಸಣ್ಣ ಮಗು ಇಟ್ಕೊಂಡು 2 ಮಗು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನು ಈಗ ಹೇಳೋದೇನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಆಗಿದ್ದೆ ಅನ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೂ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಾಫಿಯಾ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಯಕರು ಇದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲೋ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಜೀವ ಕೊಡಬೇಕು ಒಂದು ಮಹಿಳೆಗೆ. ಆ ಮಹಿಳೆ ಜೀವ ಇದ್ದರೆ ಬೇಕಾದ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಈಗ 2 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾವೆ ಸಣ್ಣವು, ನಮ್ಮನೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆನೇ ಮನೆ. ಇವತ್ತು ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ? ಆ ಮನುಷ್ಯ ಇವತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಇವತ್ತು ಈ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆಗಬಾರ್ದು. ಮುಂದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಇಂತಿಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಡವ್ರ ಗತಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಬಡವರಿಗೋಸ್ಕರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದು. ನಾನು ಕಲ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇವ್ರು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಾ? ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ MBBS ಕಲ್ತ್ಕೊಂಬಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಾ? ನಾವು ಇಂತಿಷ್ಟು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವತ್ತಾರು ದುಡ್ಡು? नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमच्याकडे सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभकार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्या ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमका खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात. त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. अकस्मात उज लागून एक घर संपूर्ण जळून गेल्ली घटना शिर्सी तालुक्याच्या गिडमावीन कट्टे हांगा घडली. नागवेणी महेश उपपार हेमगेल घराक मध्यरात्रीन अकस्मात उज लागलो आणि घरात आशिल्ले पैसे, कपडे आणि आहार पदार्थ, तांदूळ, भांगर सगळे जळले. नागवेणी हेमी आपल्या 3 बायलभुरग्यां बरा रावताले. जाल्यार आतां घर जळिल्ल्यान तेमगेल जीवन रस्त्यार येयला.
आपल्या क्षेत्रात घराक उज लागिल्ले माहिती मेळतरेत जाग्यार भेट दिल्ले शिरसी MLA भीमण्णा नायक नागवेणी आमकां 40,000 रुपये दिले. तशेंच M.Com करते आशिल्ले एक भुरग्याक शिक्षणाचो संपूर्ण खर्च दिता असो भरवसो दिले. रानदुकर शिकारी करून मांस विकूंक प्रयत्न करच्या एक व्यक्तीक वन विभागाच्या कर्मचारीन अटक केले आणि तेमचे कडच्यान 25 किलो दुकरा मांस ताब्यात घेयले. शिरसी तालुक्याच्या बनवासी वन विभागाच्या भागात मुगवळ्ळी गांवचे परशुराम लक्ष्मण काळे नवर हेणी रानांतलो दुकर शिकारी केलो आणि मांस विकूंक प्रयत्न करते आशिल्लो. ह्या वेळाचेर वन विभागाच्या कर्मचारीन धाड घायले आणि 25 किलो दुकरा मांस बरामद केले. तशेंच परशुराम हेमकां ताब्यात घेवन प्रकरण दाखल केला. आयज येतलोच न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयते वा कारवार न्यूज कोंकणी देवर करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.